नेमणूक केली, प्रोसेस सुरू झाला. ताजे नंतर आम्ही प्रत्येक आमच्याकडे 40 मंडळ असतात. म्हणजे आमचं एक मंडळ म्हणजे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी. बाहेर जरा व्हडल्या स्टेटीनी वेगळे असतात, एका मंडळानं 2-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी असतात. पण आमचे 40 मंडळ, 20 मंडळ नॉर्थाक आणि 20 मंडळ सावथाक. थंय आम्ही 40 मंडळ रिटर्निंग ऑफिसर नेमले. जांचे काम आशिल्लें की तांणी थंय वचप आनी बुथाच्यो निवडणुको, मंडळाच्यो निवडणुको घेवप. बुथाच्यो निवडणुको घेवपा खातीर आमी 531 शक्ती केंद्र रिटर्निंग ऑफिसर नेमले ऑल ओव्हर गोवा. 531 शक्ती केंद्र म्हणजे कितें, भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक हातून मंडळात 4-4 किंवा 3-3 किंवा 5-5 बूथ असे क्लस्टर केल्ले असतात. आणि त्या क्लस्टराचो आमचो एक कार्यकर्तो हेड असता, ताका म्हणटात शक्ती केंद्र प्रमुख. अशा आम्ही सगळ्या गोंयांत व निवडणूक प्रोसेस करपा खातीर 531 शक्ती केंद्र प्रमुखांची नेमणूक केली पयली. तातूंत हो सगळो नेमणुकीचो जो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट जालो. आनी एक्चुअल निवडणूक जी पळय आसा बुथाची, बूथ कार्य आमचो मेन हे इलेक्शनाच्या आदले निवडणूक घडोवपाचो आमचो मेन काम म्हणजे आमचो बूथ जिंकले जाल्यार मंडळ जिंकले, बूथ जिंकले जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी जिंकले, बूथ जिंकले जाल्यार लोकसभा उमेदवार जिंकले. त्यामुळे बूथ घट करप हे आमचें सदांच धोरण जाल्लें आसा. आनी आमच्या बुथाचेर 1+11 अशी कमिटी, एक बूथ अध्यक्ष, ताजे बरोबर तांकां काय ऑफिसरूय आसात, सेक्रेटरी, इंचार्ज वेगवेगळे, आनी एका तातूंत 3 महिला आसपाकूच जाय हे. आनी सगळ्या घटकांक तातूंत सगळे सामाजीक हाजे प्रमाणे सगळ्या सामाजीक तांकां तातूंत हे आसचें हो आमी कटाक्षान पळयले. आनी निवडणुकेचे जरी आमी म्हणले तरी आमी थंय कितें करताले, आमी कॉन्सेन्सस तयार करप. थंय डायरेक्ट अशें हें जावंक ना इलेक्शन, पण थंय वचप, 2 मिटींग घेवप, तांचे बरोबर उलोवप कार्यकर्त्यां बरोबर, म्हणजे आमचे सगळे प्रायमरी मेंबर. आनी एक कटाक्ष आमी दवरलेलो की ह्या वेळार बूथ अध्यक्ष म्हणटा तो एक्टिव्ह मेंबरच आसूंक जाय. ताजे वयल्यान ताजे एक्टिव्ह हें कळटा न्ही. ताणें जेन्ना 100 मेंबर केले तेन्नाच तो बूथ सक्षम आसा काय कितें हें. आनी एक ध्येय आमी दवरलेलें की प्रत्येक बुथाचेर एटलिस्ट 2 एक्टिव्ह मेंबर जावपाक जाय. 2 एक्टिव्ह मेंबर, तातूंतलो एक मागीर अध्यक्ष जातलो. अशें हें दवरून आमी सादारण आमच्या सगळ्या गोंयांत म्हणजे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीत मेळून 1508 बूथ कमिटी, म्हणजे टोटल ज्यो बूथ कमिटी पळय आसा उत्तर आनी दक्षिण धरून, तातूंत 1725 आमचे बूथ आसात. आनी तातूंतले आमी 1508 बूथ कमिटी आमी कंप्लीट केल्यो. हातूंत हो प्रोसेस इतलो हे आसा की बूथ कमिटीज नुसत्यो ते करप ना, तर तांकां अपलोड करपाक जाय. सरळ ऍप म्हणून आसा, ताजेर तांची म्हायती सगळी अपलोड करपाक जाय अध्यक्षाची. त्याच प्रमाणे ते सगळे कमिटीचे कार्यकर्ते जे आसा पळय मेंबर, तांची सगळी म्हायती सरळ ऍपाचेर म्हणजे ताजे स्टेटीचेर, आनी हो डेटाबेस तयार जाता सेंट्रलाक सुद्दां. अशे तरेन आमी 26,220 कार्यकर्ते हांची म्हायती एकंदर आमच्या राष्ट्रीय कमिटी कडेन आनी स्टेट कमिटी कडेन धाडली, सगळी अपलोड करून, जांची डेटाबेस आतां तयार जाल्ली आसा बूथ कार्यकर्त्याची. कांय कडेन थोडे कडेन 11-12 करचे लोकांनी चडूय केले. आमचे जे स्ट्रॉंग बूथ्स पळय आसा थंय चड कार्यकर्त्याची कमिटी, ते फुडें मागीर तांकां 50 प्रमुख अशें आमी म्हणटात. सो अशा तरेन हो पयलो जो प्रोसेस आसा. फक्त 4 जे मतदारसंघ पळय आसा, मडकय, नुवें, बेळगांवली आनी वेळी, हांगा आमच्यो 50% वयर कमिटी जाल्यो ना. सो थंय आमी एडवॉक कमिटी, कारण कितें आशिल्लें काय हें आशिल्लो की बूथ कमिटी जर जावपा जाय जाल्यार 50 प्रायमरी मेंबर ते आसपाकूच जाय. थंय 50 प्रायमरी मेंबर ना, थंय बूथ कमिटी करपाक मेळना. कमी जाले जाल्यार मागीर आमी थंय एडवॉक कमिटी, एकदां जसो हो प्रोसेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बी जालो, तो प्रोसेस आमी थंय करतले आनी एडवॉक कमिटी नेमतले.
ताजे नंतर ह्यो बूथ कमिटी आहे ऍक्च्युअली आमचे इवन जेन्ना आमचे वर्कशॉप झाले नोव्हेंबरात तेन्ना आमच्या अध्यक्षांनी सुद्धा गोंयची तोखणाय केली 90% वयर काम आम्ही थंय केले म्हणून. सो त्यामुळे एक अभिमानाची गजाल. आणि त्याच प्रमाणे मागीर आम्ही हाजो प्रोसेस सुरू केलो मंडळाचो. कारण फुडली जर निवडणूक जावपा जाय जाल्यार पयलें म्हणजे प्रत्येक मंडळान 50% वयर बूथ कमिटी फॉर्म जावंक जाय. अशें आमच्या 36 हातूंनी 50% कांय कडेन 100% जाले. 1-2-3 हे जर सोडले जाल्यार बहुतेक कडेन 100% बूथ कमिटी जाले. थोडे कडेन 50% वयर 75% जाले. अशा तरेन आमचे 36 मंडळ पळय आसा. नॉर्थाक 20 मंडळ आणि 16 मंडळ सावथाक हे 4 सोडून अशे एलिजिबल झाले फॉर मंडळ कमिटी फॉर्मेशन. दुसरो जो प्रोसेस पळय जालो थंय मंडळाचे जे रिटर्निंग ऑफिसर आहा तांणी अशें सगळे कडेन मिटींग घेवन ताजे पयलीं आमचो एक प्रोसेस जालो कॉन्सेन्सस प्रोसेस. म्हणजे आमच्या मंडळाचे रिटर्निंग ऑफिसर आणि आमचे गोंयचे ऑब्झर्वर श्री संजीव देसाय त्याच प्रमाणे इतर आमचे जे नेते आणि कार्यकर्ते आसात तांणी प्रत्येक मंडळान वचून खंय जुन्या नव्या थंयचे आमदार माजी आमदार अशा सगळ्यां कडेन विचार विनिमय केलो. तांचे ओपिनियन घेतले, तांचे कडल्यान नांवां घेतली, सजेशन की कोण बाबा. आणि ह्या वेळा आनी एक खासियत आशिल्ली मुद्दाम की मंडळ अध्यक्ष पळय आसा तो 45 वर्सांचे सकयल आसलो. त्यामुळे थोडेशे कठीण प्रोसेस जालो तो. कारण खूब वेळा पयलीं आमी कितें करताले की आमचो जे जनरल सेक्रेटरी आसा ते एक्सपिरियन्स आसताले मंडळाचे तांकां आमी चड करून मंडळ अध्यक्ष अशें करता. परंतु ह्या वेळार एक धोरण अशें जालें की 45 च्या सकयल तो मंडळ अध्यक्ष आसूंक जाय. इतलेंच न्हय तर तो एक खंयच्या तरी ऑफिस बेअर जाल्लो आसपाक जाय. नुसतो हो न्हय तो एक्टीव घेवप सगळ्यांचे नांवां घेवप. आणि सेकंडली मागीर आमी अर्दो दीस जी आमची कोर म्हणजे हे आसा अध्यक्ष म्हणा जनरल सेक्रेटरी हांव स्वता अशे आमी 5-6 जाण नॉर्थाक आनी सावथाक आदेस भर सामके मॅरेथॉन आमच्या मंडळाच्यो कोर कमिटी म्हणून आसतात मेन लिडरशीप 10-12 जाणांची तांचे कडेन विचार विनिमय केलो आणि अशा तरेन कॉन्सेन्सस केलो मंडळ अध्यक्षाक. आणि मागीर पयले दिसा नॉमिनेशन आणि दुसरे दिसा डिक्लेअर करप. अशा पद्दतीन आमी आमच्या 36 मंडळ अध्यक्षाची निवड केली. आणि हांव मुद्दाम आयच्या दिसा सगळ्या प्रेस सांगता मिडियाक आभार मानता तुमचे. कारण ह्या प्रोसेसाक तुम्ही भरपूर प्रसिद्धी दिली. म्हाका दिसता खंयचेच अशें मंडळ ना की दुसरे दिसा इलेक्शन ज्या वेळा जाले डिक्लेअर जाले मंडळ अध्यक्षाचे त्या वेळा मोठो सेलिब्रेशन असो हे जालो. तांचे फेलिसिटेशन जाले. आदल्या मंडळ अध्यक्षाचे फेलिसिटेशन जाले. बूथ अध्यक्षाचे फेलिसिटेशन जाले. पहिल्या वेळा असो मोठ्या प्रकारचो प्रोसेस पळय आसा. त्यामुळे त्या त्या व्यक्तीक पळय आसा की ताका अभिमान दिसूंक जाय आपूण बूथ अध्यक्ष जालो आपूण मंडळ अध्यक्ष जालो. ह्या गोष्टीचो ताका अभिमान दिवंक जाय. कित्याक तांकां आमी थोडेशे मानदंड दवरलेले कसले म्हणजे हे की ताका वेळ आसपाक जाय हे करपाक. तो सेटल मनीस आसपाक जाय. पार्टींत ताणें अमकी वर्सां काम केल्लें आसूंक जाय. 2 वर्सां तो एक्टीव मेंबर आसपाक जाय. 10 वेळा तरी तो प्रायमरी मेंबर आसता 10 वर्सां. अशा प्रकारचो हे आसलो. आणि मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे ताणें वेळ दिवंक जाय. त्यामुळे अशे जबाबदारी घेवपाक जे आमचे कार्यकर्ते फुडें सरले तांचो आमकां असो हे आशिल्लो की तांचे फेलिसिटेशन करचे तांकां हे दिवचे त्यामुळे तांकां उर्बा मेळची ह्या पार्टीचें काम करपा खातीर. ह्या पद्दतीन आमचे 36 पळय जे हे जाले 20 नॉर्थाक आणि 16 मंडळ अध्यक्ष बऱ्या प्रकारचे प्रसानी तांकां हे दिली. आणि ह्यामुळे फुडलो जो प्रोसेस आसा म्हणजे जिल्हा अध्यक्ष जे 2 जिल्हा आसात नॉर्थ आणि साउथ सिमिलर प्रोसेस मागीर कन्सल्टेशन प्रोसेस जालो. आणि ह्या वेळा आमकां ती नांवां सेंटराक धाडपाची म्हणजे राष्ट्रीय
आमकां धाडची पडटाली आनी त्यामुळे 2-3 नांवां शॉर्टलिस्ट करून प्रत्येक कडेन उत्तरेक आनी दक्षिणेक 2-3 नांवां शॉर्टलिस्ट करून आमी धाडली आनी ताजे नंतर हाजे खातीर आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंग हांची निवड जाल्ली ऑब्जर्वर म्हणून म्हणजे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आनी तशेंच स्टेटीचो अध्यक्ष हाजे समर्थी विचार विनिमय करून हे करप कॉन्सेन्सस करप हाजे खातीर ते हांगा आयले 2 दीस तांणी हांगा विविध नेते आनी विविध कार्यकर्त्या बरोबर तांणी चर्चा केली आनी ताजे नंतर आमकां राष्ट्रीय आनी नेतृत्वान कळयलें की हे 2 दक्षिणेक आनी नॉर्थाक आनी सावथाक हे 2 जाण आमी निवडल्या विथ प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन टू सोशल ग्रुप्स आनी अशें करून 2 अध्यक्ष नॉर्थाचो अध्यक्ष दयानंद कारबोटकर आनी सावथाक आमचे एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष श्री प्रभाकर गांवकर हांची हालींच तुमकां खबर आहा निवड जाली त्या वेळार सुद्दां दोनूय कडेन नॉर्थ डिक्लेअर करतना दोनूय वटी कडेन नॉर्थाक आनी सावथाक आमचे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आसा थंय आमी मोठ्या दबाज्यान तांची नांवां डिक्लेअर केली आनी अशा तरेन हो जो प्रोसेस पळय आसा तो थंय पूर्ण जालो आनी आतां राष्ट्रीय आमचो स्टेट अध्यक्ष निवडणा खातीर आनी एक गजाल तुमकां सांगता ज्या बरोबर आमी जिल्ल्याचे हे केले निवड केले अध्यक्ष ताजे बरोबर आमी स्टेट कावन्सील मेंबर्स म्हणून तांची निवड केली जे 54 स्टेट कावन्सील मेंबर आसात म्हणजे 20 नॉर्थाचे 16 सावथाचे आनी त्याच बरोबर महिला मायनॉरिटीज एसटी आनी एससी हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर आनी 18 स्टेट कावन्सील मेंबर असे टोटल 54 स्टेट कावन्सील मेंबर पळय आसा राज्य परिषद म्हणटा ताका राज्य परिषद सदस्य जे 54 राज्य परिषद सदस्याची आमी निवड केल्ली आसा जे आता स्टेट अध्यक्ष म्हणजे राज्य अध्यक्ष पळय आसा ताजे हातून ते वोटर 54 त्याच बरोबर आमचे 10% आमदार म्हणजे आमचे 28 हे आसा 10% म्हणजे 2.8 3 आमदार आमचे हाका आसतले जे स्टेटीचे आसता वोटींग करतले म्हणजे वोटींग जाले जाल्यार पण ते वोटर इलेक्टोरल कॉलेज आसपाकच जाय 3 आमदार म्हणजे तातूंत डॉक्टर प्रमोद सावंत विश्वजीत राणे आनी मोहित गुदिनो हे 3 जाण आनी त्याच बरोबर आमचे 2 खासदार श्री सदानंद तानावडे आनी श्रीपाद नाईक हे 2 जाण अशे 54 आनी 3 57 आनी 2 59 वोटर आसात आता स्टेटीच्या अध्यक्षाक जे ज्यांनी निवडूंक जाय ते प्रपोज सेकंड 10% ताजे 10 जाणांनी प्रपोज सेकंड करचे पडटा आनी हे स्टेट प्रेसिडेंटाचे इलेक्शन घेवपा खातीर आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वान आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल हांची नेमणूक केल्ली आसा जांकां आमी स्वता असिस्ट करतले तांकां ह्या प्रोसेसाक आनी ते फाल्यां दनपारां गोंया येतात ते आयल्या नंतर कोर कमिटी आनी बाकीचे तांची कितें सगळे मिटींग घेतले त्याच बरोबर जे नाव राष्ट्रीय नेतृत्वान आता ठरयलां प्रदेश अध्यक्षा खातीर ताचे बी नाव ते सांगतले तांचो जो हे आसा नॉमिनेशन प्रोसेस ताजी निवडणूक जाहीर जातली त्याच बरोबर राष्ट्रीय अध्यक्षाचे निवडणुकीत वोटर म्हणून आमी 3 गोंयसून नॅशनल काउन्सिल मेंबर निवडटले राष्ट्रीय काउन्सिल सदस्य
जे राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडणुकीत भाग घेतले. त्याच्याबरोबर स्टेट काउन्सिलचे मेंबर पळय आसा ते मी राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या हातून भाग घेतले निवडणुकीत. प्लस सर्टन पर्सेंटेज ऑफ MPs बोथ फ्रॉम द राज्यसभा आणि सो तो इलेक्टोरल कॉलेज असतो ताजे निवडणुकी खातीर आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून नॅशनल काउन्सिलचे 3 मेंबर प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांसून एक आणि एक प्रॉबेबली महिला तिका रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. आमच्या पार्टीचे हे आसता की सगळ्या घटकांक रिप्रेझेंटेशन एट ऑल लेवल्स मेळपाक जाय. आणि जसे 50% स्टेट अध्यक्ष जसे निवडले की ताजे नंतर राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड जातली. एकदा राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड झाली की त्याच्यानंतर राष्ट्रीय समितीची निवड जातली. राष्ट्रीय समितीची निवड झाली की स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची निवड जातली. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची निवड म्हणजे अपॉइंटमेंट. जिल्हा जो कमिटीज असतात म्हणजे ऑफिस बेअरर आणि बाकीचे आणि मंडळ कमिटीचे मध्ये ऑफिस बेअरर बी जातले. आणि ताजे नंतर मोर्चा आणि आमचे जे वेगवेगळे सेल पळय आसा हाजे अपॉइंटमेंट जातले. आणि अशा तरेन आमचे संघटन पर्व पळय जे आसा हे फुडल्या 6 वर्सां खातीर 2030 पर्यंत ते पार्टीच्या जे स्ट्रक्चर पळय आसा ताजे निर्माण जातले आणि हे 2030 पर्यंत हाजेर अधिकाराचेर आसतले. तुम्ही ऑफलाईन जी मेंबर केलात न्ही फॉर्मा भरून जी मेंबर केलात ते कितले गेले? ते साधारण 25-30 हजार आसा. 30,000 ते मागीर ते बी अपलोड करचे पडटा. ना 30,000 फॉर्मा भरून घेतला. हय थोडे कांयशे जे हे पळय आसा हे नासता हे मेळना. आता काल सगळ्या मेंबरांच्या जो अध्यक्ष कोण आसतलो जो जाहीर केल्ले आसा तुझे बद्दल जातलो काय तो? ना ते कितें आसा न्ही आज निवडणूक अधिकारी म्हजें नांव नांव तुमकां फाल्यां कळटलें न्ही. आता जे कितें पेपर आयला ते तुमी स्वता काय अंदाज बांदून सोर्सीसून. I am not supposed to disclose the name or the name will be disclosed tomorrow by the Sunil Bansal. तुमका खबर आसा अशें म्हणपाचें आहा इतकोच गडबडी सोडून द्या पण तुमका खबर ना खबर ना म्हाका खबर बीजेपीन म्हाका फाल्यां जेन्ना पळय ते सांगतले की हे फॉर्म तुमी भरा त्या वेळार ते म्हाका कळटलें ना. बीजेपीन 14 संघटना निवडणूक अनुकूल जाता. हे पाटी 14 कशें कितें शर्यतीत कोण नाशिल्ले. 16 नांव नांव कितें आसा जो प्रोसेस हांवें तुमकां सांगलो न्ही आमचो कन्सल्टेशन प्रोसेस आसता. कन्सल्टेशन प्रोसेसाच्या अंडर कितें जाता कांय जाण हाजे एकट्याचे हाजें नांव सजेस्ट करतात कांय जाण दुसऱ्याचें सजेस्ट करतात. कांय जाण स्वता म्हणजे आपले नांव आपूण बाबा आपूण इच्छूक आसा म्हणजे एकमत नसता. ना एकमत अशें न्हय ते एकमतूच जाता न्ही निमाणें. शेवटी कितें आसा खंयचोच कार्यकर्तो कितें आसा आमी केन्ना म्हणूंक शकता की एकमत ना की आमचो टायम आसता पळय 10 ते 12 म्हणजे नॉर्मली फाल्यां सांजचो आसा तेका 2 वरांचो टायम आसता. ताजे मदीं कोणूय जाय येवन आपले फॉर्म भरूंक शकता आनी फॉर्म घेवन गेल्लो आसता. जो रिटर्निंग ऑफिसर आसा तो फॉर्मां घेवन गेल्लो आसता. कोणूय येवन फॉर्मां भरूंक शकता न्ही जर तो एक्टिव्ह मेंबर आसा ज्या अर्थी कोण फॉर्म भरना त्यामुळे एकमत झाले तसं जातो नाही नाल्यार ती इज फ्री टू. आम्ही बॅलट पेपर बी आमचे रिटर्निंग ऑफिसराकडे बॅलट पेपर बी सगळे दिल्ले असता. एव्हरीथिंग इज गिवन. समजा त्या वेळार कोण आयलो आणि फॉर्म भरलो कित्याक जर ताका भरूंक जाल्यार 2 ताका हे लागता फक्त प्रपोज करपी आणि आमचे सगळे लिस्ट वोटर लिस्ट बी हे जाल्ले आसता एनाउन्स जाल्ले आसता पयलींच. त्यामुळे ताणे जर कोणाक दोगांक हाडले आणि भरले आपले फॉर्म वी आर बाउंड टू टेक इलेक्शन. तुम्ही म्हणाले की साऊथ गोवान 4 मडकई नव्या बाणावली वेली हांगा 50 पेक्षा कमी प्रायमरी मेंबर्स आसा. 50 बुथाचे म्हणजे ते नेसेसरी आसा की मंडळ स्थापन करपाक. ते प्रत्येक वेळा अशेंच दिसता की हे 4 हातून तुम्ही मातशे वीक आसा तर तुम्ही कितें एफर्ट्स करतले हांगा करतले आमी. त्यामुळे आमी कितें करतले तुर्त आता आम्ही सुरू केला तो प्रोसेस. ऍक्च्युअली वेळी ऑलरेडी मिटींग जाल्ली आसा वेळी म्हणटा ते आणि त्यामुळे थंयच्या कार्यकर्त्यांनी विचारवैली करून एका मतदारसंघात तुमचो मंत्री आसा दुसरो मडकई सारको मतदारसंघ काही वर्षापूर्वी तुम्ही जिंकलालो
तरी सुद्धा आता इतली कमी कित्याक मेंबरशीप ना केन्ना केन्ना सादारण काय अशें ह्या आसतात पक्ष कमी पडला थंय पार्टीचे. पक्ष कमी पडला थंय मेंबरशीप करता असं काय नाही असं काय नाही पण काय कंपल्शन असतात त्यामुळे ती पण तरी पण खंय अशें ह्या ना की मग तुवें ढवळी तर भाजपाची मेंबरशीप जावन दिली ना अशें म्हणपाक जाय असं काय ना कारण कितें आसा ते आमचे तो ताचो प्रभाव असणारो मतदारसंघ न्ही तो एका वेळा आमचो हे आयलो ते आमदार आहेत आम्ही प्रयत्न करतले की त्या पक्षाचे संघटन बळकट जावचे हाचे फुडें करतले सध्या बळकट ना असो अर्थ दिसता ऑब्वियसली जेन्ना हे जावना त्या वेळार कळटा न्ही ते. दुसरे म्हणजे मंडळ जेन्ना तुमचे 36 मंडळ प्रेसिडेंट झाले तर दुसरे असे रिपोर्ट्स आयले की हे मंडळ जे प्रेसिडेंट असतात ते इनफॅक्ट त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले तुमचे आमदार किंवा मंत्री आसा तांच्या आवडीचे झाले म्हणून हातून कितले तथ्य आसा ना अशें काय ना कितें आसा न्ही जेन्ना एखादो मनीस हो जालो प्रायमरी मेंबर जालो आनी फुडें एक्टीव मेंबर जालो ही इज एलिजिबल टू बिकम मंडळ हे प्रेसिडेंट आनी ची पार्टी जर वाडपाक जाय न्ही जाल्यार आमी नवे नवे हे पळय आसात जे कोण एंट्री जेन्ना एंट्री जाता ते पार्टीचे हे धोरणां आनी पार्टीची पॉलिसी आनी पार्टीचे हे आसा म्हणून ते जॉयन जातात आनी ते जॉयन जाले म्हणजे तांकां आपणावप हें आमचें काम न्ही प्रत्येकाचें कित्याक पार्टी वाडटा कशी की नवे नवे लोक येवन वाडटा न्ही एका वेळार भारतीय जनता पार्टीची तशी ल्हान पार्टी आशिल्ली वेगवेगळ्या पार्टींतलेच लोक आयले न्ही महाराष्ट्रवादी पार्टींतले आयले काँग्रेसींतले आयले सगळ्या पार्टींतले लोक आयले म्हणून पार्टी वाडली न्ही पार्टी जर वाडली जाल्यार हो आमचो आनी तो आमचो हे करपाक जायना न्ही त्यामुळे सगळेच आमचे जे जे मेंबर जातात जे हे जातात ते पार्टीच्या ध्येय धोरणांचेर विश्वास दवरूनच मेंबर जाता न्ही त्यामुळे ते आमचे हाजे आवडटा ताजे आवडटा असो काही प्रश्न ना तांकां जर आमी त्या प्रकारे डिफरन्शिएट जर करूंक लागले जाल्यार मागीर ते सदांच तशें अंतर उरतलें न्ही खूब जाण जाल्या तुम्ही एकंदर सगळे स्टडी केले जाल्यार तुमकां दिसतलें की खुबशे लोक अशे आहा की खूब वर्सां हातून आशिल्ले एफिलिएशन शेवटी पार्टी कडेन थँक्यू